जाणवायच्या पुस्तकावेले वाचप. देवान मनशाक अविनाशी केलो, आपल्याच सोयंबाचे सारक्याचो ताका रोचलो. पूण सैतानाचे नाटकायेन ह्या संवसारांत मरण भितर सरले आनी ताचे पंगडाची ती ते चाखतात. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. ते एक नोश्ट दिसले. तांचे मन ताचो सोत्यानास म्हूण ही पिशी समजली, पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरवश्यान बदल्यान तांची काळजां. थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयले. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाची अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच पुरजळीत जातली. उशेल्यांतल्या किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीट करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पूर सासनांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच करता. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. बरी मनशां उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां खंतवलां तांचे चडशे सर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. सगळ्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्या. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल बेगी आनी जेवणाक बोस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पिये सोद पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर
आनी मागीर खापी अशें तो म्हणचो ना काय. आपणे सांगलोली कामां चाकरान केली देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय. होय, तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी मनांत चालती बेश्टी चाकरां आमी आनी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. आपणे सांगलोली कामां चाकरान केली देखून दोनयाक चाकराचो उपकार आसतलो काय. लूक 17:9. नियाळाक आदार. आयज आमी सांत मार्टीन हाचो उगडास करता. ल्हानपणी थावन ताका जेजूचो मोग आसलो. एका दिसा तो सांत एका भिकाऱ्याक भेटता आनी त्या भिकाऱ्याची दशा पळोवन सांत मार्टिनाक खूब वायट दिसता. तो आपले आंगावेले काडून ताचे 2 कुडके करता आनी त्या भिकाऱ्याक दिता. तेच राती ताका स्वप्नांत तेंच आंगावेले जेजू घालून दिश्टी पडटा. चालतो खालतो हो भुरगो एका दिसा एक बिस्म जावन सांत जावंक पावता. जाणवायेचें पुस्तक आमकां देवाची जाणवाय आपणावन ताचे येवजणेचेर पातयेवन जिवंक उलो मारता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता जेजूक आमचें व्हडपण, पदवी, नांव नाका, पूण आमची ल्हानविकाय आनी खालतेपण तो आशेता. जे पुरी एक बरो चाकर आपल्या दोनयाची पूर्णपणी सेवा करता, आमी आमच्या जिवितांत दयाळाय दाखोवन, मागणें करून, त्याग करून देवाच्या मोगाक विश्वासी रावंक जाता. सांत मार्टिना भशेन ल्हान ल्हान कोन्यो करून देवाक ओदीक लागीं सरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. ल्हान ल्हान कोन्यो करून आमच्या दोनया देवाक विश्वासी रावंक वावरुया.